A7, page number 4, A7. देवाच्या डोंगराचो दुया ताच्या मंदिराचो मुया देवाच्या डोंगराचो दुया ताच्या मंदिराचो मुया सर्वेस्पराचो पुरो Sant'Andrea foros vorto, salves poraci mondi, soglia porasut vorti, de pacea Andrea suruia, tacea mondi ranzomuia. Pacea grazuluia, tacea mondiranzomuia. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावीन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळी आसूं मोगाच्या बोनबिनो आयच्या मिसान आमी करीत भाशेन मागुया डेजमंड फेर्नांदीस आयज आपलो वाडदीस समोरुमता देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक जायत्या देण्यांनी ताका भरूंक आमचे मागणें जावंक दी आनी ह्या वेळार सगळी आमची पातकांची दूख धरून चिजलागी बोगसणे मागुया हांव पातकी सर्प विदार्थे वाक आनी तुमकां भाव बुडेंदो सगळ्यां विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओमचो प्राद ओमचो प्राद ओमचो प्राद हे बसत घेवन सदांच वार मरी सगळ्या देवतांनी भोगतान आनी तुमकां भाव बुडेंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्प विद्यार्थी आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. मोहिमा देवाकू सुर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सर्पद्विधार देवा पाक आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुज्या चोर वैभवा पासत आमी तुका वाकाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उंचायेक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाड बापा तुका मानता तसल्योच कोरण्यो करूंक जावं आमचे काळजाचे अंतरेक आनी सदांच ते शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन.
इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या पर्वतार दोलबारांचो सोरेस्पोर सगल्या पर्सांक बरें बरें जिन्साचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांट्टलो. सामार बामार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी घालून काडलेलो तोरेचो रोस सोरो त्या पर्वतार सगळ्या लोकांचेर पडलेलो आसा तो दुखीचो पड्डो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरता त्या मरणाचें चेदोर पिस्तलो. सासणाक मरणाचो भस्म करतलो आनी सगळ्यांच्या पोळ्यांचेर दुकां व्हांवतात तीं दोनी सोर्वेस्पोर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वीचेर आपले पोरजेची लॉस तो पयस करतलो, कित्याक सोरेस्पोरान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटोलीं, पळयात हो आमचो देव. आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सोर्वेस्पोर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलेलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून खुशालकायेचे उल्हास सोडटा आनी संतोश बरी जाता. सोर्वेस्पोराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब जातलो, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. म्हणुया, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी सार तुजी सोरवना, थंय म्हाका विसो तूं दिताय. थोंड उदका सोरी पावयताय, थंय म्हज्या आत्म्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत खड्ड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांडये कोक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाक वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदानां तुज्या मोगाची. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाक गावलें, उच्चीत घर म्हज्या देवाचें, हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, दुर्बल तसो व्हड गिरेस्त कसो जिवंक हांव जाणा. कसले परिस्थितीन आनी खंयसरूय आसूंक, उपाशी रावंक वो पोटभर जेवंक खावंक, सुकळांत वो दुकाळांत जिवंक, कित्याकूय हांव तयार. म्हाका बळ दिता ताच्या आदारान हांव सगळें करूंक शकता. तरी म्हज्या हुस्क्या खोंतींनी वांटो घेवन तुमी बरी करणी केली. म्हजो देव आपल्या व्हड उदारपणान जेजू क्रिस्ता सवे तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. देवाक आमच्या बापाक सासणाच्या सासणांक महिमा. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. उद्गाराक आमी गीत गावया बिठेन. आमी चवथो श्लोक गायतले हांव बिठेन. Sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy.
सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं तुमचे सोबे आसूं माते वापर म्हणून जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोमिया जेजू नव्यान लोकां लागीं वोपाऱ्यांनी उलोवंक लागलो आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केल्ल्या एका राजा पोरी सर्गीचें राज लग्नाक व्हंकलेक सांगलोल्यांक आपूण हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले पूण ते येना जाले आनीक पावटी दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हटलें आपयलेल्यांक अशें सांगात म्हजें जेवण तयार आसात म्हजे पारे आनी तरबोलोलीं जानवरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार आसा जेवणाक येयात पूण तांणी बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या भाटान दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो हेरा चाकरांनी धरले तांकां ओकमान केलो आनी तांचो जीव काडलो हें आयकून राजा रागाबरीस जालो आनी आपलीं लोकसरां धाडून ताणें प्राण घातक्याचो भस्म केलो आनी तांचो नगोर लासून उडयलो उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें लग्नाचें जेवण तर तयार आसा पूण आपयलेल्यांक तें फावना जालें देखून तुमी रस्त्याच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटीत तितल्यांकूय लग्नाक आपूण हाडात आनी वायट आनी वाटांनी तिट्यांतल्यान वचून आपणाक मेळ्ळें तितल्यांकूय बऱ्यांक तशेंच वायटांक चाकरांनी जमयलीं आनी लग्नाचो वसरो सोयऱ्यांनी भरलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वकाणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भवनान भयणीनो एका दिसाक एका ग्रेस्त मनशाचो पुत्राकार इंटरव्यू घेताले आनी पुत्राकार म्हाका दिसता ह्या ग्रेस्त मनशा लागीं तांणी अशें विचारलें कोणें तुज्या जिवितान चड कुशालकाय हाडली आनी तेन्ना म्हाका दिसता ह्या ग्रेस्त मनशान त्या पुत्राकारांक असो जबाब दिलो पयलो वो आदीं हांव पयशा फाटल्यान धांवलो हांव ग्रेस्काये फाटल्यान धांवलो हांव मोलाच्यो वस्तू एकठांय करूंक गेलो आनी म्हाका दिसलें पयशांनी ग्रेस्काय आनी मोलाच्यो वस्तू हातून म्हजी कुशालकाय आसा पूण म्हाका कुशालकाय थंय मेळ्ळी ना परतें जाल्यार निराशीपण जायतें टेन्शन स्ट्रेस एके भाशेन म्हाका फावो जालें उपरांत हांवें दुसरो रस्तो धरलो आनी हांवें चिंतलें हांव व्हडले प्रोजेक्ट म्हज्या हातान घेतलो म्हणटकूच हांवें व्हडलीं हॉटेलां व्हडले रिसॉर्ट म्हज्या हातान घेतले म्हजें बिजनस हांवें एके भाशेन वाडयलें एक फुटबॉल टीम हांवें घेतली आनी भाशेन व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हांव घेवंक लागलो पूण तेन्नाय हांवें कुशालकाय अणभवली ना म्हज्या जिवितान जायतें निराशीपण आयलें जायतें टेन्शन आयलें जायतें स्ट्रेस आयलें आनी हे भाशेन म्हजें जिवीत जालें एका दिसाक म्हज्या इश्टान म्हाका अशें म्हटलें पडे थंयसर जायतीं उपांगूल भुरगीं आसात आनी ह्या भुरग्यांक व्हीलचॅराची गरज आसा तुज्यान ह्या भुरग्यांक उपांगूल भुरग्यांक ही व्हीलचॅरां दिवंक जाता आनी ह्या ग्रेस्त मनशान आपल्या इश्टाक म्हटलें जरूर हांव ह्या उपांगूल भुरग्यांक सगल्यांक तांकां हांव व्हीलचॅरां दितलो आनी खऱ्यांनीच म्हाका दिसता हो ग्रेस्त मनीस दुसऱ्या दिसाक उठलो आनी जायतीं व्हीलचॅरां घेवन त्या उपांगूल भुरग्यांच्या घरांत गेलो आनी सगल्या भुरग्यांक म्हाका दिसता तो ही व्हीलचॅरां वांटूंक लागलो आनी तेन्ना म्हाका दिसता ग्रेस्त मनीस म्हणटा
जेन्ना आपूण ही व्हीलचेरां ह्या भुरग्यांक वांटतालो तेन्ना तांचे मुखामोड कुशालकायेन भरलेले, कुशालती आसलेली. सगळीं एके भाशेन आपल्या व्हीलचेरार ती बसलेली. हांगासर थंयसर ते व्हीलचेरान ती वेताली, एकामेकाची फकाणां करताली. आनी ही भाशेन एक तांचो पिकनीक स्पॉट कसो जालो, कुशालकायेचो स्पॉट जालो. आनी जेन्ना ही कुशालकाय तो ग्रेस मनीस म्हणटा ह्या भुरग्याच्या जिवितान कुशालकाय जेन्ना हांवें पळयली तेन्ना हांवूच कुशाल जालो. हांवें ही ल्हान वस्त तांचे खातीर केली, पूण तांच्या जिवितान हांवें कुशालकाय हाडली आनी तांकां पळोवन हांवूय कुशाल जालो. आनी पयलेच फावटी तो म्हणटा म्हाका इतली कुशालकाय म्हज्या जिवितान हांवें अणभवली. शेवटी म्हाका दिसता हो ग्रेस्त मनीस त्या घरांतलो कुशालकायेन भायर सरूंक लागलो. आनी जेन्ना तो भायर सरतालो एक ल्हान सुपुल्लें भुरगें आयलें आनी ताच्या पांयांक घोट धरूंक लागलें. आनी तेन्ना म्हाका दिसता ह्या मनशान, ग्रेस्त मनशान त्या भुरग्याक विचारलें, भुरग्या तुका आनी कितें जाय? आनी तें म्हाका दिसता भुरगें ताका अशें म्हणूंक लागलें, आय वॉन्ट टू रिमेंबर युअर फेस. म्हाका तुजें तोंड वो तोंडाचो सदांच उगडास धरूंक जाय. कित्याक when I meet you in heaven, I will be able to recognize you and say thank you once again. म्हणजे म्हाका तुज्या तोंडाचो उगडास धरूंक जाय. कित्याक जेन्ना हांव तुका स्वर्गार मेवतलें तेन्ना म्हाका तुका ओळखोपाक जाय आनी तुका आनीक फावटी थँक्यू म्हणूंक जाय. कित्याक ही महान वस्त तुवें आमचे सवें केल्या. ही उतरां आयकोन म्हाका दिसता हो मनीस एके भाशेन ही उतरां ताच्या काळजान ती रोमली. ही भुरग्याची उतरां इतलो तो कुशाल तो जालो आनी आख्खें जिवीत म्हाका दिसता ताणें एके भाशेन बदल्लें. मोगाच्या भावन भयणो, आमी पळयता ह्या मनशाच्या जिवितान जायते पयशे आयले, जायती ग्रेस्काय आयली, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट ताणें केले, पूण कुशालकाय म्हाका दिसता अणभवूंक तो पावलो ना. खरी कुशालकाय अणभवली जेन्ना उपांगूळ भुरग्यांक तो आदार दिवंक गेलो तेन्ना म्हाका दिसता ही कुशालकाय ताणें अणभवली. खरें म्हटल्यार आपल्या जिवितान ताका जायते व्हडले व्हडले मनीस मेवले, पूण खंयच्याच मनशान ताका स्वर्गाची खबर सांगूंक ना. आमी स्वर्गार मेवतले, आमी स्वर्गार उलयतले असली खबर स्वर्गाची कोणेच ताका सांगली ना. पूण ह्या ल्हान सुपुल्ल्या उपांगूळ भुरग्यान ताका एके भाशेन स्वर्ग बासायलो. जेन्ना आमी स्वर्गार मेवतली तेन्ना हांव तुका थँक्यू म्हणटलें. म्हणटकूच ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यान म्हाका दिसता ताका स्वर्ग बासायलो. एके भाशेन स्वर्ग आसा हें ताका ताणें केलें. मोगाच्या भावन भयणो, आयचो सेवा धर्म आमकां हेंच सांगता. आयचो सेवा धर्म आमकां सगल्यांक स्वर्गीचें राज आसा म्हूण ठावीक करता. स्वर्ग आमकां बासायता, स्वर्गार आमी वेतली म्हूण आमकां सांगता. पूण हें सगलें म्हाका दिसता आमचेर धरलेलें आसा. आमी हो स्वर्ग मानून घेवंक जाता, हो स्वर्ग आमी नाकारूंक जाता. आनी हे भाशेन म्हाका दिसता आमचें जिवीत जावंक जाता. आयच्या शिव वर्तमान म्हाका दिसता जेजू म्हाका दिसता खरें म्हटल्यार स्वर्गा राजाचीच खबर करता. आनी तो स्वर्गाचें राज एके भाशेन लग्नाच्या जेवणाक सर करता. राजान लग्नाच्या जेवणाक एके भाशेन जायत्या लोकांक आमंत्रण दिलें, पूण हो लोक म्हाका दिसता ह्या जेवणाक आयलो ना. हो लोक म्हाका दिसता हें नासतना एके भाशेन रावलो, निभां दिवंक लागलो. एकलो आपल्या शेतान गेलो, दुसरे आपल्या धंद्याक गेलो, तिसरे एके भाशेन तांच्या कामदारांक मारले. आनी ही भाशेन म्हाका दिसता आमंत्रण नाकारलें.
उपरांत म्हाका दिसता राजान म्हाका दिसता तांकां टिट्याचेर धाडले बेश्टे रस्त्याचेर धाडले साद्या मनशांक आपयले आनी हें लग्नाचें जेवण केलें. खरें म्हटल्यार म्हाका दिसता ही वोपार जेजू करीत भाशेन इस्रायल पोरचेक आनी आमकां सूर करता. देवान इस्रायल पोरचेक वितून काडली, आमंत्रण दिलें, पूण हें आमंत्रण स्विकार ताणें केलें ना, आमंत्रण नाकारलें. उपरांत देवान आमकां वितून काडली. पवित्र सभा, नवी इस्रायल, नवी पोरचेक म्हाका दिसता आमकां वितून काडली. आनी चर्च इज युनिवर्सल अशें आमी म्हणटा. म्हणजे पवित्र सभा सगळ्या लोकांक एके भाशेन आमंत्रण करता, कोणाकूच एके भाशेन नाकारना. सगळ्यांक हे पवित्र सभेन आमंत्रण दिल्लें आसा. पूण हें आमंत्रण म्हाका दिसता आमच्यान घेवंक जाता वा हें आमचें आमंत्रण आमी नाकारूंक जाता, आमचेर दवरलेलें आसा. आनी हें आमंत्रण म्हाका दिसता आमच्यान कशें स्विकार करूंक जाता. जेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, देवाचे शिकवणी प्रमाणे आमी चलता, पवित्र सभेची शिकवण आमी मानून घेता, तेन्ना हें देवाचें आपोवणें आमी मानून घेता आनी सुर्गेच्या राजाक ह्या संवसारांत आमी तयार जाता. म्हणटकूच हेंच आमी करुया. हेंच करूंक त्याच देवाचो आदार, ताचेंच बोड आमी मागुया. भावार्थाची उसारणी आमी पुरगोट करुया. सत मानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, आनी पृथ्वीच्या रचनाक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समिया तो तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सामावलो, आंकवार मरयेताय जल्मलो, वस्त्रता काल ताणें कोसुसले, ताका गुसाल जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिदिलो, तो मेलेल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सर पदवीदार देवाच्या उजव्याक बसला, थंय त्या जिवे आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकचार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आतां आमची थोडी मागणी बापा मुखार घालुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी याज्ञिकांनी देवाक विस्वाशी रावून आपलें जिवीत आनी आपोवणें देवाचे मोहिमेक भेटोवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी उपकारी मनान आनी खालतीकायेन पोरजेची सेवा करूंक आनी लोकसंपर्क साधना वरवीं बरेपण शिपरावंक आनी उदरगत हाडूंक वावरूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमी लोकसंपर्क साधना वापरतना वायटवय वस्तू पयस करून फकत बऱ्यो खबरो एकामेकाक आदार जातल्यो खबरो आपल्याचो तसोच दुसऱ्यांचो मान सांबाळूंक एकामेकाक बरी बूद आनी माहिती दिवंक वापरूंक देवाचो आदार मागुया. आमच्या महादोन प्रांतीक लोकसंपर्क साधनाच्या खात्या वरवीं जायतें बरेपण आमचे पवित्र सभेंत तशेंच हेरां भावां भयणांक मेळूंक ह्या खात्यान वावुरतल्या पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी देवाचो आदार मागुया.
गोडपा ही थोडी मागणी अशी मुखार आमी दवरली आनी ती मागणी आमकां फावो करून आमी मागता ह्या संवसारांत आमी जियेताना सुर्गेच्या राजाची दूत जावंक आमची तयारी करूंक तूंच आमकां जो आदार दी क्रिस्तां आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. कैन कोरिया C11, पेज नंबर 32, C11. Beitoy tawi ang sidana, tesoro ko ng chichikna, mandatos ni Korkodana, Rodos somya ang chimona, mandatos ni Korkodana, Rodos somya ang chimona. बाबाने म्हजें तुमचें बलिदान सर्पविदार देवपाक मानता तसलें सामून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेन आमच्या नित्य सभेच्या जावान सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा आमच्या मोगाड बापा तुवें आमच्या हातांतलीं घेतल्याय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी तोडकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर क्रिस्तां आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पूर तुमची सव्या आसूं तुमचे सवय आसो. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पुराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पविदार आनी सासनाचे देवा सोरकडे आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कुश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें आपले मोहिमे वंद स्वर्ग प्रोफेसा वरवीं उकोडली आमकां दारां सर्गीची देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भोला तुज्या वैभवान पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय. बापा कृष्ण पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंद्री पवित्र करून म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशेन कुश्ट मरून सोसूंक बसचे आदीं ताणें मुडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पण जेवण जाता आसतना काल्स घेतली कोणा व्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बरवतलें हें म्हज्या कुडासाक करात. बावाडताचो गूट पोर घोटुया. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नाम्यान येतलो, Jesu नाम्यान येतलो. बाबाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण गुडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूची कालच तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कुडाय रोगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितुमचेर विस्तारलेचे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेन बाप्पा फिलिपनरी आमचे गवडी बाप्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय पुनर्जीवनपणाचो बरोवंसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी ज्येश्ठागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखार मोडे पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती बागेन धर्मदुतांनी सर काडीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगातात जी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जीव सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बापा सर्वंतरांनी पळय तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सुरुंबराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन आमी बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां तरणेंत पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार जयकुण्या जिवितान स्वस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताची आनी आमी बरो भाशेन वतरेकता तर आमकां जोदार काकलो सरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमे जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्रविच्या बाळताचेर दिश्टी घाल आनी जी खोशी प्रमाणे तिका शांती दिवन तूं एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवड चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात शिशुंडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळ जेवणांक आपोल्यान तीच आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुमचे भितरचे म्हाका फावना पूण जेवतरानूच म्हाका भलाकी मेळटली ओत्मीक कुमन्यावाचे मागणे मोच्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका मोच्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान हें म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजान तूं तासलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोरसोरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन आमी गायन करतले हांव D37 पेज नंबर 67 D37 Stragalo lovi
प्रार्थूया. मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा जेजूच्या ओमोडीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं ओदीक सोपूर्णायेन ताच्या देव सैमान आमकां वांटो दी. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वतुनियात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. गायन करूया F6 पेज नंबर 88 F6. Jesus somi amka bijoy. Deva diwas, Deva karga. Jesus somi amka bijoy. Jesus por morami. Sobre kore sibror beta. Sodrupami Nove jivi Divulasta Jesus por morami Sogli kore si protveta Jesus Sodrupami Nove jivi